पर्येची आमदार डॉक्टर देविया राणे हांणी फुडल्या वेंचणुके खातीर पक्षाची उमेदवारी मेळटली अशी आस्त उक्तायल्या। फाटल्या 4 वर्सांत केल्ल्या वावराची पक्ष दखल घेतलो असो विश्वास तिणें उक्तायलो। लोकांनी दिल्ल्या विश्वासाक न्याय दिवपाचो तिणें यत्न केला आनी पक्षान संद दिल्यार ती लोकसेवे खातीर आनी भाजपाक घटमूट करपा खातीर वावुरतली अशें डॉक्टर देविया राणे हांणी सांगलें। As long as people are happy and I'm able to help the party and fulfill and support the party, कित्याक पयल्या फावटी पर्ये मतदारसंघ हो भारतीय जनता पार्टीक last time मेळ्ळो, कित्याक इतल्या वर्सां it was with the Congress party. So when the party gave me a ticket and I stood on that ticket आणि हांव जिखून आयलें तर पयल्या फावटी पर्ये मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टीक मेळ्ळो and that added to their number. So hopefully ह्याही फावटी they will be they will believe in me and give me a ticket and I'll be able to contest again and fulfill all the remaining dreams and aspirations of the people of Parye and take my constituency even further and strengthen the Bharatiya Janata Party. पळयात इलेक्शन म्हणटकच this is democracy. लोकशाहीन n number of people can come, can have aspirations, dreams of contesting or fighting elections, whatever. We can't stop anybody. It is a free world. But at the same time, म्हाका खात्री आसा जे काम हांवें ह्या 4 वर्सां केलां, लोकांनी विश्वास दिवन भरघोस मतांनी निवडून हाडिल्लें, ताजे नंतर लोकांचो विश्वास कायम दवरपाक काम केल्लें आसा ह्या 4 वर्सां आनी लोकांक तर दिसता हो आमदार आमकां जाय, ह्या आमदारान आमचे खातीर कितें तरी बदलाव केला जाल्यार येता त्या इलेक्शनाक पयलीं म्हणटा ते आय एम होपिंग दॅट पार्टी वील सी माय वर्क अँड होपफुली गिव मी अ टिकेट and then I'll be able to contest and fulfill आनी बी लोकांची जी कितें कामां आसा ती फुलफील करून मतदारसंघ आनी फुडें वचपाचो एक इच्छा आसा आनी भारतीय जनता पार्टी आनी मजबूत करपाची स्मॉल स्टेप फ्रॉम माय सायड.